नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. अहमदाबादेंतल्यान लंडनाक वचपी एअर इंडियाच्या प्रवासी विमानाक भिरांकूळ अपघात. देशभरात पातळ्ळा दुःखाचे हार. विमान अपघातात गुजरातचे आदले मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव. गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अपघाता खातीर उक्तायला दुःख. पातोर्डा पुलिसांच्या येरादारी विभागाचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. फाट्या खातीर 3 इंटरसेप्टर गाडयांक दाखयलो 5वो बावटो. वेर्ना उद्देगीक वसाहतीत युरोस्टेम्पा कंपनीच्या कार्यावळीचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. शिक्षण मळाचेर कंपनीन दिल्ल्या योगदाना खातीर मुख्यमंत्र्यांनी केली तोखणाय. 21 जून दिसा जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची राष्ट्रीय पावंड्यावेली कार्यावळ जातली विशाखापट्टणमात. प्रसार भारतीच्या वतीन आयज जाली गोंयांत कार्यावळ. आणि आता खबरो विस्तारान. लंडनाक वचपी एअर इंडियाचे एक प्रवासी विमान आयज गुजरातातल्या अहमदाबाद विमानतळाचेर मेघानीनगर वाठारांत दुर्घटनाग्रस्त जालें. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या विमानात 242 प्रवासी आशिल्ले. तातूंत 2 पायलट आनी 10 कॅबिन क्रू हांचो आस्पाव आसा. फ्लायट नंबर AI-171 हे प्रवासी विमान अहमदाबाद विमानतळावेल्यान उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळा भितरूच दुर्घटनाग्रस्त जालें. घडणुकेची माहिती मेळटकच उजो पालोवपी दळां आनी पुलिसांचे पंगड घडणूक थळाचेर पावल्यात. गांधीनगरच्यान NDRFचे 3 पंगड घडणूक थळाचेर वचून तांणी जखमी प्रवाशांक वैजकी इलाजा खातीर इस्पितळांत धाडून दिल्यात. ह्या विमानाच्या दुर्घटनेची माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां केंद्रीय विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हांच्या वांगडा संपर्क साधून घडणुकेची माहिती घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अहमदाबादांत जाल्ल्या विमान दुर्घटनेचेर दुःख उक्तायलां. ही खूपच दुखदिणी घटना घडल्या. पिडेस्त कुटुंबा प्रती म्हज्यो संवेदना आनी प्रार्थना लेगीत आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी घडणुकेचेर दुःख उक्तायतना म्हळां. पुराय संवसार ह्या पिडेस्ता वांगडा आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी लेगीत विमान दुर्घटनेचेर दुःख उक्तावन पिडेस्त बेगिनात बेगीन बरें जावचें अशें मागलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ह्या घडणुकेचेर दुःख उक्तायलां. हें दुःख शब्दांनी उक्तावपाक शक्य ना. सगळ्या खातीर हो एक व्हडलो धक्को आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी दुःख उक्तायतना म्हळां. आपूण सगळे मंत्री आनी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कांत आसा आनी मजतीचो वावर सुरूच आसा अशें तांणी म्हळां. बोईंग 787-8 हें एअर इंडियाचें विमान लंडनाक वतालें, जातूंत 169 भारतीय नागरीक, 53 ब्रिटीश नागरीक, 7 पोर्तुगाली नागरीक जाल्यार 1 कॅनडाचो नागरीक आशिल्ल्याचें एअर इंडियान कळयलां. एक्स माध्यमाचेर जारी केल्ल्या संदेशांत एअर इंडियान ह्या घडणुकेची माहिती दिवपा खातीर 1800-5691-444 हो हेल्पलायन नंबर जारी केला. जखमी जाल्ल्यांक लागींच्या इस्पितळांत दाखल केल्यात. गुजरातात जाल्ल्या विमान दुर्घटनेचेर केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी दुःख उक्तायलां. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडेन पिडेस्त परिवाराक मदत करपाचें आवाहन तांणी आपल्या एक्स संदेशाच्या माध्यमांतल्यान केलां. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हांणी घडणुकेचेर दुःख उक्तायलां. जखमी जाल्ल्या प्रवाशांचेर बेगिनात बेगीन वैजकी सुविधा मेळची अशें तांणी सांगलां. जाल्ल्या घडणुकेचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दुःख उक्तायलां आनी संकश्ट निवारण दळ घडणूक थळाचेर बेगिनात बेगीन पावून मजत वावर सुरू जाला अशें सांगलां. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरातचे घरमंत्री हर्ष संघवी आनी अहमदाबादच्या पुलिसाच्या आयुक्ता कडेन परिस्थितीची म्हायती करून घेतल्या अशें अमित शाह हांणी उजवाडायल्ल्या एक्स संदेशांत म्हळां. अहमदाबादात जाल्ल्या विमान दुर्घटनेत 242 प्रवासी आशिल्ल्याचें कळटा, जातूंत गुजरातचे आदले मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे लेगीत त्याच विमानांत प्रवास करताले. तांच्या बद्दलची पुराय खबर अजून मेरेन खबरां वाहिन्यांचेर प्रकाशीत जाल्ली ना, तरी लेगीत तांच्या राजकोटांतल्या घरा कडेन सोयरे आनी शेजारी एकठांय जाल्यात. गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाल्ल्या घडणुकेचेर खर दुःख उक्तायलां. ह्या विमानांतल्यान प्रवास करपी प्रवाशांच्या घरच्यां प्रती आमच्यो संवेदना आसात अशें तांणी म्हळां. अहमदाबादाच्या विमानतळावेल्यान एअर इंडियाचें विमान लंडन वचपा खातीर भायर सरल्या उपरांत जाल्ल्या दुर्घटनेची पुराय म्हायती दिवपा खातीर अहमदाबाद नियंत्रण केंद्रान हेल्पलायन नंबर जारी केल्यात. ते हेल्पलायन नंबर अशे आसात: 99784045 304 आणि 0729
3251900. अहमदाबाद पोलीस खात्यान जारी केल्लो हेल्पलायन नंबर असो आसा 07925620359 असो आसा. आणि आता मुखावेल्यो खबरो. गुजरातात बारदोली हांगा विकसित भारत कृषी संकल्प अभियानाचो समारोप आयज केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांचे हाजेरीत जालो. ह्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान शेती तंत्रज्ञांनी शेतावेल्या बांदाचेर वचून तांकां आर्विल्ल्या तंत्रगिन्याची म्हायती दिली. समारोप कार्यावळींत केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी शेतकाऱ्यांक मार्गदर्शन केलें. कई बार किसान जो समस्याएं बता रहे हैं उन समस्याओं को सुन के अब हमारे वैज्ञानिक वैसी रिसर्च करेंगे जिसकी डिमांड है, जिसकी मांग है. रिसर्च उन क्षेत्रों में होगी और इसलिए पूरे देश में जो वैज्ञानिकों की टीम बैठी है और किसान भाई बैठे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान आज खत्म नहीं होगा. औपचारिक रूप से अभियान खत्म होगा लेकिन नया अभियान चालू होगा. कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी. एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संवाद करेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडे. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं फातोर्डा पुलिसांच्या अंतर्गत येरादारी विभागाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार आनी हेर पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फातोर्डा मतदारसंघात येरादारी संदर्भात तशेंच अपघाताविशीं लोकां मदीं जनजागृती आसा हे खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायली. मात लोकांनी येरादारीचे नेम पाळूंक जाय, येरादारीची शिस्त आपणावंक जाय अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. गोंय सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर भर दिता आनी इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. आमी जशें म्हणटा गोंय हो सेफ आनी सेक्युअर्ड आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतना अशें एडवान्समेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे ट्राफीक जाता सारकी इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आसा आनी तेजे ओपनिंग आज आमी आमच्या फातोर्डा हांगासर केलें. पीपल टू व्हेकल जर रेशियो पळयत इट इज द हायेस्ट इन द कंट्री. म्हणजे एकट्या कडेन म्हाका दिसता 2-2, 3-3 गाडयो लागतल्यो अश्यो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटीन ना आनी ताका लागूनच म्हणजे एक्सिडेंटाचें प्रमाण डे टू डे वाडपाक लागलेलें आसा. ऑन एन एवरेज काडीत जाल्यार दिसाक कमीत कमी 1 ते 1.5 डेथ ताका म्हणटा 1 ते 2 हाज्या मदीं डेथ ज्यो आसा पळय जावपाक लागल्या. वर्साक जवळपास मोर देन 365 डेथ ह्यो एक्सिडेंटान जाता. मागीर ते गोंयकार आसुनी, ट्युरिस्ट आसुनी, बट सगळे जे आसा पळय हे आमचे लोक आसा. त्यो डेथ त्यो कमी जावच्यो आनी एक्सिडेंटल डेथ कमी जावच्यो म्हणून जायत्यो गजाली सरकार सातत्यान करीत आसा. म्हणजे हांवें ट्राफीक सेलाच्या इनॉग्रेशनाच्या वयल्यान तांणी सिग्नलाचो इशू हाडलो. आमी आतां जे ट्राफीक सिग्नल्स ऑल ओवर द गोवा ताजेरूच फायन दिवपाचें जे सिस्टम आसा, कॅमेरा सिस्टम, ही सगळी कडेन आमी एडॉप्ट करता, ही सगळी कडेन आमी सुरवात केला. पण हातूंतल्यान जनभागीदारी जेका आमी म्हणटा लोक सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. अनलेस अँड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं येरादारी विभागा खातीर नवीन 3 इंटरसेप्टर गाडयांक
पाचो बावटो दाखोवन वाहनां आस्पावीत करून घेतली. सुरवेक फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी उलोवप केलें. फातोर्ड्या खातीर येरादारी फाटो सुरू केल्ल्या खातीर तांणी खोस उक्तायली. ट्रॅफिक सेल फातोर्डान सुरवात जाता जे साश्टीन खूब आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात ट्रॅफिक सेल नाका म्हणिल्लें. आमी उलटें तें हाड म्हणिल्लें आनी ट्रॅफिक सेल हाड म्हणप म्हणल्यार लोकांक तालाव पडप आनी लोकांक तालाव पडप म्हणल्यार आमदारान गाडी खावप. पूण इतलें आसून पसून आमी अशें चिंततात की आमचो मतदारसंघात एक म्हणल्यार सोशियो कॉन्शियस लोक आसात जे म्हणल्यार ही जागृताय तयार जावंक जाय की 27% पेडेस्ट्रियन डेथ्स वाडल्या पयले 5 म्हयन्यांनी पयले 5 म्हयन्यांनी. आनी हें जावपा खातीर सगळ्यांनी एक जावंक जाय. वी हॅव टू टेक चार्ज ऑफ अवर एरियाज टू सी टू इट दॅट pedestrian deaths are reduced, traffic management happens, there is some traffic discipline. आमी रस्ते सगळे वाडयल्यात तेन्ना लोकांक आमी FAR दिला. त्रास घेवन रस्त्यार उबे रावन हे रस्ते वाडयल्या फक्त ट्रॅफिक पार्क कोणाचे हाडून बसी पार्क करपाक न्ही. सो ताजेरूय बी आमकां आतां मुखेलमंत्र्यान कॅमेरा हे हाडल्या सिस्टमान ते आमच्या मतदारसंघात दिवचे हें हांव डिमांड करतां. मडगांव शारांत रस्त्या कुशीक वाहनां पार्क करपाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर जायते यत्न सुरू केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. फातोर्डा पुलिसां खातीर येरादारी फाटो सुरू करपाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री पत्रकारां कडेन उलयताले. ट्राफिक जॅम जाल्या उपरांत सगळे कडेन म्हणजे मडगांव हो ट्राफिक जॅम आसता पळय खूब मोठ्या प्रमाणात एरिया कॅटर करतालो. हो एरिया जाल्या उपरांत एडिशनल ट्राफिक कोड हांगा आयल्या उपरांत अशा पद्दतीचे जे रोड सायड पार्किंग करता काडपाक आमचे कडेन एडिशनल पुलीस फोर्स जो आसा हांगासर उरता ट्राफिक. वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत युरो स्टॅम्पा ह्या कंपनीचे वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. अभियांत्रिकी शिक्षणा खातीर ह्या कंपनीन डॉन बॉस्को महाविद्यालया वांगडा केल्ल्या कबलातीक लागून शिक्षण मळाचेर गोंयचें नांव फामाद जालां. हे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत तोखणाय केली. This is not just an achievement for the Verna Industrial Estate, but a significant milestone for the people of Goa. This facility stands as a symbol of success of Make in India, the initiatives of very own Make in Goa mission. By setting up this factory in Goa, the Eurostampa has added the new strength to our industrial fabric, making the more diverse, resilient and future ready. Large number of the project under active construction. This is the signals to the renewed wave of industrial expansion and economic development in our state. I was also pleased to learn that Eurostampa has entered into the partnership with the Don Bosco College of the Engineering to train and recruit the local student, not just for the Goa, but for the Italy and North America as well. I congratulate the Eurostampa for its leadership for the forward-thinking approach. To the many industry leaders who are present here today, from the beverage, cosmetic and package sectors, I say with confidence, Goa is ready to welcome you. We offer the combination of the skilled labor, the modern infrastructure and policy support that is matched. पर्यटकांच्यो गरजो आनी थळाव्या लोकांच्यो समस्यो जाणून घेवनच ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटराचो विशय मार्गाक लायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकारांनी टॅक्सी धनियांचो प्रस्न उपस्थित केल्लो. ताका जाप दितना मुखेलमंत्री उलयताले. टॅक्सीचो विशय हांव सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन सोडयता म्हणजे एकाच लायनीन सांगलें मराठीत सांगायचं सगळ्यांना विश्वासात घेवन बी टॅक्सीचो विशय सोडोवप. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आपल्या नवी दिल्ली भेटेर केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आनी नागरी विमान येरादारी मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू हांची भेट घेतली. गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर तांणी ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यां वांगडा चर्चा केली.
गोंयचो वारसो, सण आनी उत्सव तशेंच आध्यात्मीक संस्कृतीचो वापर करून पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर केंद्र सरकारान राज्याक सहकार्य करचें अशी सुचोवणी मंत्री रोहन खंवटे हांणी केंद्रीय मंत्र्या कडेन केली. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. संयोग यात्रा ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचुया मुखावेल्या खबरां कडेन. खबर आसा योगा दिसाची. 21 जुनाक जावपी 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची राष्ट्रीय पावंड्यावयली मुखेल कार्यावळ आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणम हांगा आयोजीत केल्या. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. ह्या राष्ट्रीय कार्यावळीची एक पृथ्वी एक आरोग्या खातीर योग अशी संकल्पना असून देशभरातल्या आयकॉनिक थळांचेर खासा योग कार्यावळीचें आयोजन करतले अशें मंत्री जाधव हांणी ह्या वेळार सांगलें. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महत्वपूर्ण कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो. IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग. यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है. इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है. इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या निमतान प्रसार भारतीच्या वतीन पणजेत आयज मिनेझिस प्रागांच्या सभाघरांत योगाभ्यासाची कार्यावळ आयोजित केली. आकाशवाणी, CBC, PIB आनी दूरदर्शनाचे अधिकारी तेच प्रमाण कर्मचारी ह्या योगाभ्यास कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. पणजी दूरदर्शनचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव हांणी ह्या योगाभ्यास कार्यावळीचें म्हत्व स्पश्ट केलें. योग को अपनी दिनचर्या में ढालें. सिर्फ 12 से और हमारे 21 तक की अवधि में ये अपने ना करें. इसको जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक मतलब मोटो है कि योग विश्व योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया गया, इसलिए कि ताकि हम लोग विश्व पटल पे सबसे पहला तो एक भारत का प्रतिनिधित्व योग में प्रथम स्थान पे रहा. हर एक देश में हमने प्रचार किया और आप लोग भी अपने को इन चीजों से अवगत कराएं. डेली योग करें और अपने आसपास रहने वाले सभी, कम से कम हमारे गोवा क्षेत्र में सभी को जहां तक इसका प्रचार हो सकता हो वो आप लोग करें. दुनिया में योग ही ऐसी चीज है जो आपके दिल को आपके दिमाग से जोड़ती है और आपके आध्यात्म से जोड़ती है.
जहां ये तीनों चीज आपस में जुड़ जाती है, आपका दिमाग, आपका दिल और अध्यात्म, वहां पे आपका शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। योग से क्या होता है, जैसे ही आपका शरीर रिलैक्स होता है, आपके शरीर में लचीलापन आता है और आप उसके बाद योग जब आप प्रारंभ करते हैं, उसके बाद चीजें खुद ब खुद, शुरू में आपको थोड़ी सी शायद दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आप अगर आप मन से करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आप योग के बगैर आप अपनी सुबह की शुरुआत को हमेशा अधूरा मानेंगे। पणजेतल्या पत्र सूचना कार्यालयाचे मुखेली नाना मेश्राम हांणी लेगीत ह्या खासा कार्यावळीविशीं माहिती दिली। 11वें योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज प्री इवेंट के तौर पर आज हमने इस योगा दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसका उद्देश्य जो हम दैनंदिन कामकाज अपने अपने कार्यालयों में करते हैं, काम का काफी दबाव होता है, काफी दूर से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, उसमें भी कुछ दिक्कतें आती है, परेशानी होती है। इन सारी समस्या, इन सारी दिक्कतों के बावजूद हमें दी गई कार्यालयीन जिम्मेदारी जो है उसका निर्वहन करने की हमें एनर्जी प्राप्त हो, हमें उत्साह उसमें रहे, उसके लिए इस तरह की योग साधना का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। नोबेल पुरस्कार फावो जाल्ले साहित्यीक सर्गेस्त रवींद्रनाथ टागोर हांच्या बांगलादेशांतल्या मूळ घराचेर कट्टरतावाद्यांनी हल्लो करून मोडतोड केल्ल्याच्या घडणुकेचो भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे संबित पात्रा हांणी निषेध केला। हो हल्लो पूर्वनियोजित आशिल्ल्याचो तांणी आरोप करून बांगलादेशांतले सरकार मूग गिळून वोगी बसला ही दुबाव करपासारकी गजाल आसा अशें संबित पात्रा हांणी म्हळें। कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय मैं यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका, एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी डीबीटी म्हळ्यारच थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान 2023-2024 ह्या अर्थीक वर्सांत 7 लाख कोटी रुपयांचो वेव्हार जाला अशें सांगलें। 2014 वर्सा 7,000 कोटी रुपयांचो हो वेव्हार जाल्लो अशें तांणी मुखार म्हळें। दर वर्सा 18,600 कोटी रुपया परस चड वेव्हार डीबीटी प्रणालींतल्यान जाता अशी माहिती लेगीत सीतारामन हांणी ह्या वेळार दिली। स्वित्झर्लंड भेटे उपरांत केंद्रीय वेपार आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांची स्वीडन भोंवडी सुरू जाल्या। स्टॉकहोम्स हांगा भारत स्वीडन वेवसाय प्रतिनिधी वांगडा तांणी संवाद साधलो। भारत युरोपियन युनियन उक्त वेपार कबलाती संदर्भात तांणी वेवसाय प्रतिनिधी वांगडा भासाभास केली। भारत में जिस प्रकार से एक निर्णायक नेतृत्व, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस बर्डन कम करना हो, डीरेगुलेशन की बात हो, उसमें तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। इन सबको देखते हुए स्वीडिश कंपनीज के भी ध्यान में आता है कि भविष्य तो भारत में बसता है। हमें भी उसमें फायदा है कि हमें नई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, हमें यूरोप की मार्केट्स में अपने चीजों को बेचने के लिए अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने को मिलेगा। तो मेरा मानना है व्यापार हो, निवेश हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रकार से यही सुनिश्चित करता है कि व्यापार निवेश बढ़े, आपसी संबंध अच्छे हों। विद्यापीठ अनुदान आयोगान देशातल्या सगळ्या शैक्षणिक संस्थांक रॅगिंगा आड नेमाक पाळो दिवंक ना जाल्यार संस्थांची मान्यताय आनी निधी कपात जावंक शकता अशी स्पष्ट शिटकावणी दिल्या। 30 दिसां भितर रॅगिंगा आड ऑनलायन उपक्रम सादर करपाचे निर्देश आयोगान दिल्यात।
रॅगिंग आडोवपा खातीर शिक्षणीक संस्थांनी चालीक लायिल्ल्या उपाय येवजण्यांचो नियाळ आयोगाक धाडपाचे निर्देश लेगीत आयोगान दिल्यात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या स्थलांतर धोरणा आड सुरू आशिल्ल्या जन आंदोलनाक आता नेट आयला. हे आंदोलन आता पुराय अमेरिकेत पातळ्ळां. लॉस एंजेलिसात सुरू जाल्लें हे आंदोलन आता सॅन फ्रांसिस्को, सियाटेल, ह्युस्टन, डल्लास, वॉशिंग्टन ह्या वाठारांत लेगीत पातळ्ळां. आंदोलक आनी पुलीस हांचे मदीं झटापटीच्यो घडणुकोय घडटात. आता मेरेन 400 परस चड आंदोलकांक ट्रम्प प्रशासनान अटक केल्या. इस्रायलान गाझा पट्टींत परतून एक फावट हवाई आनी बॉम्ब हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत 60 पॅलेस्टिनी नागरिकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. इस्रायली लश्करान अराजकता थांबोवपा खातीर फारपेट सुरू केल्ल्याचो दावो केलो. तरी गाझा भलायकी यंत्रणेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आता मेरेन वेगवेगळ्या सुवातांचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत 55,000 परस अदीक लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. आनी आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अहमदाबादेंतल्यान लंडनाक वचपी एअर इंडियाच्या प्रवासी विमानाक भिरांकूळ अपघात. देशभरात पातळ्ळा दुख्खाचे ल्हार. विमान अपघातांत गुजरातचे आदले मुखेलमंत्री विजय रुपाणी हांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अपघाताचेर उक्तायला दुख. फातोर्डा पुलिसांच्या येरादारी विभागाचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. फाट्या खातीर 3 इंटरसेप्टर गाडयांक दाखयलो 5वो बावटो. वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत युरोस्टेम्पा कंपनीच्या कार्यावळीचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. शिक्षणीक मळाचेर कंपनीन दिल्ल्या योगदाना खातीर मुखेलमंत्र्यांनी केली तोखणाय. 21 जून दिसा जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची राष्ट्रीय पावंड्यावेली कार्यावळ जातली विशाखापट्टणमात. प्रसार भारतीच्या वतीन आयज जाली गोंयांत कार्यावळ. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.